सांगा हें आतां तुमी चोयताय न्हू हें आयची खबर न्ही येयलोल्या दिसा काडल्यार पासून हें रोखडें भोंवता आतां म्हज्या सांगूंक जायना हिंगाचे येताय आनी हुंयचे येताय ते पूण हें घालीत आसताय चड करून आमी ते खंय म्हणटाय थिंगा कारगिलाचे वागुडे गोगाड कोंबाट हें सगळें येवन उडयताय रातचे आनी दिसाचेय कॅमेरा पासून बसयले एक पावटी थोडे दीस बसयल्याचे मागीर नाच हें आतां कितें करपा जाता अंकलान सांगिल्ले ते प्रमाणे गार्बेज सगळे उडयता तांकां सगळे तांकां दुबाव आहा त्या मायग्रंट्स जे पळय आहाय ते गार्बेज उडयताय म्हणून आनी तें सरळ कळोन येता आमचो गोंयकार असली बुरशीपण करना कित्याक आमी हे विसिनिटींतल्यान येयले नाय आमकां कचरो कितको मॅनेज आहा तें आम घरा कडेन मॅनेज कितको करपा तो करतात आनी असली बुरशेपणां आमी करना पंचायत आमची गार्बेज कलेक्शन करता आनी पयसो आमचो जनतेचो पयसो ताका युटिलायज करता जाल्यार ही गार्बेज कितकोन जाता हेगेर पंचायतीचो धड कित्याक ना हेगेर तुमी कितें रेक्टिफाय करतले कितकोन रेक्टिफाय हें पंचायतीचें काम कोण उडयता कितें करता नाजाल्यार तुमी फेल्युअर जाले तुमी कलेक्ट करूं म्हणून तर लोक हिंग उडयत जाले आनी तुमचो आतां आमचे म्हायती प्रमाणे तुमी गार्बेज कलेक्ट करताय जाल्यार ही गार्बेज येता कितकोन कोणाक कापोस्ताद जाता पंचायत गार्बेज कलेक्ट करता तरी पासून हिंगा गार्बेज उडोवपाची कोणाची कापोस्ताद जाता हें पंचायतीन सोदून काडपाक जाय आनी पंचायत फेल्युअर जाल्ली आहा देव बरें करूं बेगीनूच रेक्टिफिकेशन काडचें हेगेर